बापा समोर सर्व आम्ही एकाय झाल्या भक्तीने माना उतारे ऐको आकाश समार्पो पवित्र बलिदाना या गव्या सर एकाच ताळ्या उल्हासून एक देवा गायानानी अडकातिव्या ताने केल्या सरुकारा या गव्या सर एकाच ताळ्या उल्हासून एक देवा गीता गायानानी अडकातिव्या ताने केल्या सरुकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्यासोबत एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे असो. आमच्या सदांच्या जिवितांत आम्ही एक सांगणी उसारता कोंकणी भाशेंत. अळे रे बाबा 60-70 पोंडा भितर वय गे 60-70 पोंडा भितर हर एक दीस हर एक हप्तो हर एक म्हयनो हर एक वर्स आम्ही मॅट काडटा खंय जल्माक न्ही फोंडाक म्हणटा आसतना हर एका दिसा हर एका हप्त्यांत हर एका म्हयन्यांत वर्सा आम्ही वाडोंक जाय देवाच्या मोगान. देवाच्या मोगान आणि देवातय आम्ही संतोष पावल्यार आमचे जिवीत ह्या संवसारान सार्थक जाता म्हणल्याक कांय सुदुभाव ना. मोगाळ भाव भयणीनो, आम्ही ह्या संवसारान जियेत आसतना आमकां जायते फावटी आशा आसा. आमकां दादोसकाय जाय, आमकां तृप्तीकाय जाय, आमकां खुशालकाय जाय. त्या देखून आमी कितें करता, आमच्या मोतीच्या बोरान आनी काळजाच्या उद्वेगान आनी कुडीच्या त्राणान आमी चिंता ह्या संवसारांतच हांवें शाश्वत बांदूंक जाय. कोणेंत ह्या संवसारांत शाश्वत कांय बांदिल्लें ना. राय जावं दी, कुंवर जावं दी, लखपती जावं दी, करोडपती जावं दी, मिल्यापती जावं दी, केदो व्हडलो मनीस जाल्यार 60-70 पोंडा भितर. आज आमी नियाळ करया वांजेला मुखांत्र आनी पयल्या वाचपा मुखांत्र कशें आमी जेजू बाळकांतय आकर्शीत जावचे, कशें आमी देवातय वाडचे सडचे आनी देवातय एकवटीत जावंक प्रयत्न करचें गे म्हणून ही चिंतना मतीन दवरून मुखार भाव भयणीनो, आमच्या पातकांचे पारीकपण आमच्या पातकांच्या बोक्सांनी आमी देवा लागीं मागया आनी ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरी वांडो घेवंक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी सर्व देदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बघेव सदां संस्कार करिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थना सर पुदेता देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां आमकां बोगसूंक आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर.
प्रेतीच्या बाप्पा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान करता आणि त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावं आणि सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा थाने बसयलेली या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. समूएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वसाप. फिलिस्तियाक जियेशवी मारून दावीद ओरतो जालो. स्त्रिये इस्रायलाच्या शहरांतलो भायर सरल्यो आणि घुमट धरून कसाळे वजोवन आणि उल्हासाची बोब मारून गायन करीत आणि नाचत साऊल रायाक मेळोंक आयल्यो. त्या स्त्रियांनी नासून नासून अशें गायले. साऊलान जिवेशी मारल्या आपल्या हजारांक, दाविदान आपल्या 10,000. साऊलाक एकदम राग आयलो. हे गायन ताका मानले ना. ताणें दाविदाक 10,000 दिले आणि म्हाका फकत 1,000. रायपण शिवाय ताका हेर कितें जाय? त्या दिसात हांव साऊल दाविदाक मोसरी नदरेन पळोवंक लागलो. दाविदाचो जीव काडूंक आपणे केल्ले योजन साऊलान आपल्या पुता जोनातानाक आणि आपल्या सर सेवकांक कळीत केले. पूण साऊलाचो पूत जोनातान दाविदाचो अदीक मोग करतालो. देखून ताणें दाविदाक म्हळें, म्हजो बापूय साऊल तुका जिवेशी मारूंक सोदता. फाल्यां सकाळीं 17 गे एक गुप्त जाग्यार लिपोवन राव. हांव भायर सरतलो आनी तूं आशिल्ल्या शेतांत म्हज्या बापायच्या बगलेक रावतलो आनी तुजे विशीं ताजे कडेन उलयतालो. म्हाका कळीत जायत जाल्यार हांव तुका तें सांगतालो. जोनातान आपल्या बापाय कडेन दाविदा विशीं बरें उलयलो आनी ताणें म्हळें, रायान आपल्या सेवका दाविदा विरोध पाताक करचें नाका, कित्याक ताणें तुजे विरोध पाताक करूंक ना आनी ताचीं कार्यां तुका उपकारल्यांत. ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना फिलिस्तियाक जिवेशी मारलो आनी सर्वेस्परान सगळे इस्रायलाक ओडयेक जैत दिलें. हें तुवेंच पळयलें आनी तुका संतोष भोगलो. तर कसलेंच कारण नासतना दाविदाक जिवेशी मारून तूं कित्याक पातक करताय आनी निरपराधी रगत वरयताय? साऊलान जोनातानाचें उतर आयकलें आनी सपूत घेवन म्हळें, जिव्या देवाचो सपूत, हांव दाविदाक जिवेशी मारचो ना. जोनातानान दाविदाक आपयलो आनी हें सगळें ताका कळीत केलें. उपरांत जोनातानान दाविदाक साऊला विशीं हाडलो आनी दाविदान आपले भाशेन साऊलाची सेवा केली. देवाचे उतर हें. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलेच पिरांत म्हाका ना. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच भिरांत म्हाका ना. काकूट म्हजी देवा, मुनीस म्हाका गिळूंक उठल्या आनी दीस रात म्हजी जगती मागता. वय सदांच म्हजी दुस्मान म्हजी पाट येता. अशी म्हज्या साळा पाळान लागले जायती आसा. देवाचेर हांव पातयेवन आसा, कसलेच पिरांत म्हाका ना. कसो पदेशी जावन भोंवता तें तूं जाणाय.
सोमड्याची ल्हान तुवें बंद दवरल्याय. हें सगळें तुज्या पुस्तकान बरोवन आसा न्हय तर हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो मुजे दुस्मान फोडलावता. देवाचेर हांव पातेव रावता, कसली स्पिरान म्हाका ना. इतले अवसनात देव मुजे सवें आसा. देवाचेर पातयेवन ताचे उतार हांव वखणटा. सर्वेस्वराचे बासवणे हांव वंदिता. ताचेर रावन पातयेवन जर बियाविनेची तेन्ना मनशान म्हाका कितें करिये. देवाचेर हांव पातेव रावता, कसली स्पिरान म्हाका ना. देवाचेर हांव पातेव रावता, कसली स्पिरान म्हाका ना. Alleluia. 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 आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवे जिवीत सुवाते मारिफात उजवाडाक हाडले. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू थंयचो पयसर आपल्या शिसा सांगता गलिलिया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. गलिलिया, जुदेया, जेरुसलेमा, इदुमेया आनी योर्दान पेले तडीतावन तीर आनी सिदोन शहराच्या आसपास गांवांतावन लोकांचो व्हड जैत जमो ताच्या कृत्या विशांत आयकून ताजे सरशी आयलो. लोकांची केट अशी वाडली की ताणी आपणाक अडचणा जावच्याक आपणाक एक माचवो तयार दवरूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें सबारांक गूण केले निमती हर एक पिडेस्त ताका आपडोंक म्हूण ताच्या आंगार पडटलो. देवसारी ताका पळयले तक्षण ताच्या मुखार सर पडोवन तुंच देवाचो पूत म्हूण व्हडल्या ताळ्यान बोब घालतले. पूण आपूण कोण म्हूण हेरांक कळीत करिनाये म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दितलो. देवाचे उतर. वाखणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आम्ही थोडे शब्द वापरता, ते थोडे शब्द आत्मिक अनुभव व्यक्त करूंक आणि तशेंच थोडे शब्द या संसारीक संगतीच्या विशयांत आसलो अनुभव व्यक्त करूंक हांव तुमच्या मुखार हे थोडे शब्द दवरता. या शब्दा मुखांतर आज आम्ही वांजेलाचेर आणि पयल्या वाचपाचेर नियाळ करून थोडो एक बरो संदेश घरा व्हरोंक प्रयत्न करूंक जाता जाल्यार आमी आज करचे. जेजू बाळकाक मान करूंक आमी हांगासर जमल्या. पळया, थोडे शब्द आमी उपयोग करता. संतोष, उल्हास, आनंद, दादोसकाय, तृप्तिकाय, कुशालकाय, भोगविलास. भोगविलास तुम्ही ऐकवना, डिक्शनरींत आसा. तो शब्द संसारीक खामोकायसो कुशालकायेक भोगविलास म्हणटात. म्हळ्यार आमी जायते फावटी एका वोर्ताक गेला जाल्यार कशें लागता हें वोर्त? भारी बरें लागता. संतोष आलो की भारी संतोष आलो. उडासतोर जेवणाक आमी गेल्या, कशें जेवण? दादोशी जालें. पळय गी, दादोशी जालें. तृप्तिकाय जाली, एका रितीची खुशालकाय जाली. हांव सोम्या थंय उल्हासता. उल्हास. हांव सोम्या थंय देवा थंय संतोषान उमाळटा. हे शब्द थोडे फावटी आमी उपयोग करता आसतना आमच्या जिवितांत आशार पाशार करता. तुम्ही जेवण जाल्लें म्हणटात गी, भारी एक संतोषाचें जेवण म्हणटात गी. ना न्ही, दादोसकायेचें जेवण, वय मो तृप्तिकायेचें जेवण, रुचीचें जेवण. आमकां एक अनुभव जाता. कोण एकल्याक 10 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये दिल्ल्यानंत तुका कितें भोगलें तुज्या काळजांत? उल्हास. तो उल्हास तुका शॉपांत मेळना. म्हाका 50 रुपयांचो उल्हास दे पळया. खालें की बोरींग जाता. 50 रुपयांचो उल्हास मेळटाय खंय? मेळटाय हांगा कोडयाळांत? ना न्ही. संतोष, उल्हास मेळना. मोकळ भाव भयणीनो, कुर्साचो जावं सांजू हांव कितें म्हणटा, आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी सुखीन या संसारीक वस्तूंत मेळिल्ल्या संतोषांत, तृप्तिकायेंत, कुशालकायेंत बुडोवन आसता आसतना आमी जिंचें खालें तें मात्र आसा ह्या संवसारांत, दुसरें ना. पूण सारक्या रितीन पळोवचें तर आमी 60-70 पोंडा भितर म्हणटा आसतना आमी तयाराय करूंक जाय. पळय, म्हाका 60 आनी 5 वर्सां प्राय. तुमकां कितली प्राय जाली म्हण हांव विचारना. म्हाका 60 आनी 5 वर्सां पोरच्या जुलयांत जाली. म्हजी माय सरता आसतना 88 वर्सां, पाप्पा सरता आसतना 83 वर्सां. हांव सट्टी रोडोंकूच ना. पाप्पा सरल्या दाळा, माय सरल्या दाळा. कित्याक? देवान सांगिल्लें किर्तनांत, नवोद किर्तनांत 10व्या वळींत 70 वर्सां, 80 वर्सां गटमूट आशिल्ल्यांक ताच्या उपरांत 1 वर्स मेळ्ळ्यार बोनस. त्या देखून पाप्पाक 3 वर्सां बोनस मेळ्ळे, मायक 8 वर्सां बोनस मेळ्ळे. आनी घालें जाय. थोडे फावटी 100 वर्सांची मेळ्ळ्यार ओ जालें गी आनी तूं नाय गी म्हूण सांगल्यार ह्या संवसारान आमकां परमनंट आशिल्लें बरें, शाश्वीत आशिल्लें बरें. गरजेचें कितें मोगाळ भाव भयणीनो? आमी हर एका घडये आमी तयार करूंक जाय. ह्या संवसाराचें इन्व्हेस्टमेंट न्ही, बगार पेल्या संवसाराचें, आत्मीक संवसाराचें इन्व्हेस्टमेंट आमी घालूंक जाय. कित्याक हांव सांगता, ह्या संवसाराचेर कितली सगळी राजवटकी येवन गेल्यो. तुम्ही जाणात आतां आमच्या इराणांत कालें जाता की
फाटल्या वर्सांनी कितलीं राष्ट्रां केदे ते व्हडले डिक्टेटर्स व्हडले व्हडले राय नपयस जाल्यात. रोम शहर नपयस जाले, बॅबिलोन शहर नपयस जाले, इजिप्त संस्कृती नपयस झाली, आमची इंडस व्हॅली संस्कृती नपयस झाली, ग्रीक संस्कृती नपयस झाली. काही उरले तांचे व्हडपण 60-70 पोंडा भितर. आमचे जिवीत जावंक जाय मोगाळ भाव भयण. हांवें हें म्हाकाय सांगचें, तुमकांय सांगचें इतल्यांत, हर एक दीस आमी मुखार वता आसतना आमी तयार करूंक जाय जेजून सांगिल्ले प्रमाणे. जुवांवच्या वांजेलांत 14व्या अध्यायांत 2ऱ्या वळींत म्हज्या बापायच्या घरा आसात जायतीं कुडां, हांव वेता आनी तयार करता, तुमकां म्हजे सरशेन आपोवन व्हरता, तुमी म्हजे थंय सदांच काल आसचे खातीर. कोण एकलो म्हणालो, फादर म्हज्या घरां बेजाक येयचे, हांव घालपांत काम करून बरें घर बांदलां. गेलो हांव. कशें दिसता फादर? बरें दिसता रे. तुवें कश्ट काडून घर बांदलाय, बारी सोबीत दिसता. आनी कांय उणें ना फादर. हांवें सांगलें मुस्त उणेंपण आसा. कित्याक घर आसल्यार पावना. घरांत मोग जाय, उल्हास जाय, संतोष जाय. घर तुका खावंक जेवंक दिना. लोकांक दाखोवंक म्हजें व्हडलें घर. हांव मिरा रोड 9 वर्सां फिरगस पाद्री जावन आहलो. मिरा रोड गोता न्ही, मिरा रोड सांजुची फिरगस. त्या वेळा लागीं 8,000 की 7,000 कुटुंबां आहलीं. लागीं 25,000 30,000 लोक आहलो. आमकां हर एक आयतारा 7, 8, 9 मिसां आमी भेटयताले. हांव हर एका मिसाक लागीं 1,500 लोक येतालो. आनी थंयसर चोरी जावची आहली. फादरा म्हणटा, फादर म्हजी चेन येली. कोणें येली रे? तो बायकाकार वण गेलो. हांवें खाली करीचे आतां न्ही, एनावन्स करा. एनावन्स केल्यार तो पाटी हाडून दिता. थंय चेन व्हरून गेल्लो गिरायक, हांवें ही गरजेन एनावन्स केल्यार तो पाटी हाडून दिता. दिता की ना? दिता की ना? दिना. मस्त संगती जाल्यो. हांवें काल सांगलें, आळे सायबीनी तुमी ही गरजे घेतात, चेन घाला, पूण सोरांक अवकाश करून दिनाका. त्या देखून काल सांगलें नाका, आतां भांगाराचें मोल सोडलां, त्या देखून तुमचें नीज भांगार लोकारान दवरा. चर्च गेट वचून रोल्ड गोल्ड भांगार घाला आनी येया. ताचे 4-5 चड चेन घाला. तुमकां जाय दाखोवंक न्ही लोकांक. वण गेल्यार सड्ड म्हणून सगळ्या 500 रुपयांची चेन गेली. वय गे. आतां तूं मिसाक चेन घालना आसतना कोणी भूत कन्नडी काडून येता गी, हे नीज भांगार की वय की न्ही, तुमकां खाली दाखोवंक मात्र न्ही. पळयता तिणें भांगार घाला वय. त्या गेल्या त्या आयतारा एकच चेन आहली, ह्या आयतारा 3 चेन घालून आयल्यात. येवच्या आयतारा 5 घालून येता. चर्च गेटीच्यो रोल्ड गोल्ड चेनी. संवसाराची दौलत म्हणून सांगल्यार ती. मोगाळ बाबीन आमी कितें करूंक जाय? आमचो आंतरीक मोग देवा थंय आमी सोडोवंक जाय. ह्या संवसाराची दौलत आहे, ह्या संवसाराची आस्त बरी, ह्या संवसाराचें नांव, ह्या संवसाराचें व्हडपण एक दीस न्हय आनी एक दीस नपयत जाता. तूं खंय येताय म्हणलें सवाल कर. तुका खंय येताय तूं? आनी 20 वर्सांनी. म्हाका आनी 20 वर्सां मात. 85 वर्सां वाचता म्हणून खात्री आसा. माय 88, पप्पा 84, एवरेज काडले 85. आनी 20 वर्सांनी हांवें तयार करूंक जाय. थोडी घालें चिंतात आनीक जियोंक जाय म्हाका. सगळो दीस बँक अकाउंट पळोवचें. वय गेल्या त्या हप्त्यान सडलें न्ही गे. आनी 2 म्हयन्यांनी आनीक सडटा. ह्या वर्साच्या अखेरीक आनीक सडटा. सोडोन कालें करताय, फोटो काडून फ्रेम घालून दवरताय गे. पयल्या वाचपांत आमी आज आयकता, साऊल मस्त्रान भरलो. दाविदान त्या गोलियाताक जिवेशी मारलो. पयले गोलियाताक पळोवन, फिलिस्तीकारांक पळोवन साऊल तरतरलो. तो कितें म्हणलो? म्हाका फिलिस्तीकारांक झूज करूंक जायना, म्हजे थंय तांक ना. दाविदाक देवान प्रेरण दिलें, धाकटो भुरगो.
तो म्हणालो सावलाक हांव येता ताचे कडेन जोडूंक. दडांग मनीस ताच्या हाती एक बार्ची, मागीर लोंकडाचें खावाचें. हाका हांवें लाकड काडचो कसो, पाडाव करचो कसो, हांव करता म्हणालो दावीद. करताय जाल्यार कर सायबा, तूं येत असो भुरगो कशें करताय हांव नेना. तो गेलो न्हींच्या दडीक वचोन 5 ल्हानशे फातर काडून आयलो. ताचे लागीं खाबें कोत्ताय तुमकां, खाबें घाल्या स्लिंग ताचे कडेन आसलें तें मात्र. तालवारी ना, बारची ना, कांय ना, लोंकडाच्या कावाची ना, कांय ना. तो झुजारांक काय इल्लो तूं हो गोलियात व्हडले थालवार तें पुरा काडून कितें म्हणालो, तूं कितें हांव पेटो म्हूण चिंतलाय रे, म्हजे कडेन झुजोक आयलाय, तूं कितें हांव पेटो म्हूण चिंतलाय की, तूं का हांव लागाड कांड, तुजें मांस हांव अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी मारिभुमींतल्या मन जातीक खावंक दिता म्हणालो. दावीद कितें म्हणालो, हांव म्हज्याच रानान येवना, हांव देवाच्या नांवान आयला. हांव आज तुका पाडाव करतलो. झूज आराम जालें. चुरुक्क चरको एका कुशेक धांवलो, एकच फातर खाब्यांत काय जालें, वण्ण मारलें. खंय मारलो, खोपालाक. तो सामा फातर खोपाला भितर रिगलो. गोलियात तळटो माड पडले, बरी पडलो. पावसान थोडे तळटे माड पडतात पळय तशें. धांवलो, ताचीच तलवार काडून ताचे शीस कातरले, दाखयलें. सगळे फिलिस्तेकार पडापड करून धांवले. आनी आज कितें घडलें आयच्या वाचपांत, ही सोबीत चली आयल्यो डान्स करून, घुमटां वाजोवन, वासांतरां वाजोवन. ताणें कितें म्हळें, दाविदान 1000 सैनिकांक जिवेशी मारले, सावलान ना, दाविदान 10,000 सैनिकांक जिवेशी मारले, सावलान 1000 सैनिकांक जिवेशी मारले. मोसोर उदेलो सावलाच्या काळजात. ताणें संतोष आनी उल्हास पावंक जाय जाल्यार, हांवें सांगिल्ली उतरां उडास दवरा, संतोष आनी उल्हास पावंक जाय जाल्यार कित्याक ताका जीक मेळ्ळी. तो राय, जीक दाविदाची न्ही, जीक रायाची. पूण जाल्यार ताका जाय आशिल्लें संवसाराची दादोसकाय, संवसाराची कुशालकाय, संवसाराचो भोगविलास. म्हाका म्हजें नांव जाय. केल्लीं कामां पुरा दाविदान. ताका सुशेगाद बसून आशेता आहलें, मस्त्रान बरलो. दाविदाक जिवीशी मारूंक ताणें चिंतलें. म्हाका बाबीनो, आमी एक संगत मोतीन दवरूंक जाय. देवाचें बळ मनशाच्या बळा मुखार कांयच न्हय. जर तर दाविदान खाली एका गुळ्या पात्रान येद्या व्हडल्या गोलियाताक न्हिदायलो, तर आमचे थंय आंतरीक सकत आसा जाल्यार आमचे थंय कितलीय दुबळीकाय येवं दी, कितलेय कश्ट येवं दी, कितलेय चलवण येवं दी, तें आंतरीक बळ, तें देवाचें बळ दाविदान उपयोग केल्ल्या ल्हान पात्रा बरी. हो संवसार लोंकडाचे खावाचे घालून येता, हातांत बारची आनी तालवार घालून येवन येता. पूण तुजे थंय आंतरीक सकत आसा तर तुका ल्हानशा कुरपेचो आधार पुरो. संतोषान रावो. थोडे आमी कितें चिंता मोगाळ बाबीनो, म्हज्या बँक अकाउंटांत 1 करोड आसल्यार मागीर हांव स्वस्थ, म्हाका मागीर कांय नाका. सगळो दीस हांव तें पळयता, संतोष पावता, पळयता, संतोष पावता. ताका म्हणटात संवसाराची कुशालकाय. कोण एकलो 25 रुपये जोडता, 50 रुपये जोडता, 500 रुपये जोडता, दिसाक घरा येता, आपल्या बायले भुरग्या सांगता, संतोषान जियेता, पेज चटणी खाता आनी सांगता, देवा तुका आर्गा, म्हाका तुवें बळ दिलाय, गटाय दिलाय, संतोष दिलाय, भुरगीं दिलाय, बायल दिलाय, आनंद म्हज्या कुटुंबांत रावाना, म्हाका कांयच नाका. ताका म्हणटात
दावीद रायसो ल्हान पातोर. आता आम्ही पळया जेजूच्या जिवितांत वाचपात आम्ही वाचले मांजेलांत मार्काच्या 3ऱ्या अध्यायांत पहिल्या वळींत 6 वळींत थंयसर एक सन्निवेश जाले. जेजू सिनागोगाक गेलो, थंयसर एकलो हार मारिल्लो मनीस आसलो आनी जेजून ताका गुण केले. थंयसर फारिसेव आनी सादुसेव आशिल्ले. तांणी चिंतले हांव साबताच्या दिसा काम करता, बरी कामां करता जाल्यार साबताच्या दिसा बरी कामां हांवें करूं नजो. त्या देखून हाचेर अपराध मांडून ताका जिवेशी मारूंक तांणी चिंतले. जेजूक राग आयलो, कित्याक हे मनीस इतले नियमा खातीर झगडटात गी तांकां मनशाचें बरें पडनाका. जेजू थंयसर उठलो, चलतेच रावलो, सरोवराच्या कुशीक गेलो. हारी हारिणी लोक आयलो जेजूक पळोवंक. हे फारिसेव सादुसेव व्हडले व्हडले मुंडास, व्हडले व्हडले दोगलो घालून लांब लांब मागणी म्हणटले ग्राहक तांच्या फाटल्यान कोणी वचना. वो सादो मनीस आचारी, ताच्या फाटल्यान हारी हारिणी लोक ताका आपडूंक, ताचे स्पर्श करूंक, ताचे तन आशिर्वाद मागोवंक, ताचे तन बरें मागोवंक. थोंटे कुर्डे कोडकार दुबळे धाकटे दुखी नासले सगळे तांकां जाय आशिल्लें काले संतोष आनी उल्हास. फारिसेवांक आनी सादुसेवांक जाय आशिल्लें काले संवसाराची दौलत, खुशालकाय, तृप्तिकाय, दादोसकाय. जेजूक जाय आसलो उल्हास. त्या देखून जेजू जायते फावटी अजाप करता आसतना कितें म्हणटा, हांव सौम्या देवाते उल्हासता. स्पिरीट, देवाचो स्पिरीट. भाव भयणीनो, आमी जर तर आमची बुन्याद जेजूच्या त्या बावार्थाच्या फातराचेर घाली तर आमकां कोणाच्यानच कांयच करूंक जायना. हें म्हजें उतर आयका. तुमचो शेजारी जावं दी, या कोणीय जावं दी, कुटुंबाकार जावं दी, तुका लुकसाण केल्लो जावं दी, तुका डोंगी केल्लो जावं दी, तुजें फार्न व्हेल्लो जावं दी, तुका तुज्या जिवितांत नालिसायडलो जावं दी, तुजें नांव पाड केल्लो जावं दी, तांच्यान कांय करूंक जायना. कित्याक तुजी बुन्याद जेजूच्या बावार्थाच्या फातराचेर आसा. पूण आमी रेंवेचेर घाले जाल्यार बुन्याद आमी पडटा. वारें आयलें, पावस आयलो, वादळ आयलें, आवर आयलें, तें घर वळोन गेलें. जेजूच्या बावार्थाच्या फातराचेर जर तर आमी आमची बुन्याद घाली, आवर येवं दी, पावस येवं दी, जोड पावस येवं दी, वारें येवं दी, हालना. त्या देखून आमी आज जेजू बाळकाक मान करूंक हांगासर आयल्या. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत आमी पळोवंक जाय. आनी कितलीं वर्सां म्हाका ह्या संवसारान जियोवंक आसात. हांव जर तर ह्या संवसारी वस्तू फाटल्यानंत गेलो तर मरणाच्या तणीर हांव आयिल्ल्या वेळार हांव कोणाक हाक बोग मारता? बँक मॅनेजराक गी, लॉयराक गी, धाकटेराक गी, या जेजूक. मरणाच्या तणीर आसता आसतना आमकां कोणूच आदार दिना. तुका सांगता हांव, म्हज्या 40 वर्सांच्या ह्या सासेदोरपणाच्या जिवितांत हांवें जायत्या लोकांक पळयलां मरणाच्या तणीर आशिल्ले. ग्रेस्त मिल्याधिपती कितें म्हणटात, फादर म्हाका बरें करूंक जायती आशा आशिल्ली, हांवें करूंक ना, बक्षिया. हांवें बेश्टें तरी म्हजें जिवीत पाड केलें फादर. कितलें टेन्शन, कितली बेजाराय, कितली कंत, कितल्याच्या फाटल्यान हांव धांवलो, कितल्या एडवोकेटाच्या फाटल्यान धांवलो. आतां म्हाका कांय नाका फादर, कांय नाका. जर तर आमी देवाचेर हुंदोन आसाव, देवाचेर रोमोन आसाव, दिसाक 10 मिनटां मौनाचे मागणें करन देवातय आमी संबंध बांदून हाडता. आनी मागणें म्हणटा आसतना खाली तेर्स 5 मिनटाचो तेर्स, मागणें जालें आमचें जालें, खालें गेलें, एक तेर्स म्हणलो, इतल्यान ती मागणें.
मागणे म्हणून सांगल्यार हांवें माऊनपणान बसो सांगात आमी तेर्स म्हणटा हांव सांगात बायबल वाचता हांव तें बरें पूण हांव एकलींच म्हज्या कुडान बसोन म्हजो संबंद देवा ते हांव आंतरीकपणान त्या अनुभवांत वाडयलो तर मगाळ भाव भयणीनो तुज्या जिवितांत संतोष आनी उल्हास खंयची चालू उणो जावंसना कित्याक तुका बोल दिवचे ह्या संवसारीक वस्तू जावन न्ही देवाच्या दैवीक शक्ती जावन पवित्र आत्म्याच्या बोळान तुजी येताय कोणी कालय म्हणून देत तुका डिफीट करतलो कोणी ना दाविदान त्या ल्हान पात्रान गोलियाताक कशें लागाड काडलें की तशें तुज्या जिवितांतलें खोटेपण तूं दिसाक 10 मिनटां त्या अनुभवांत तूं देवा थंय एक जावन जियेताय तर तुजे थंय तो कुरपेचो फातर आसतलो खंयचेंच खोटेपण तुज्या जिवितांत आयल्यार त्या पात्रांत त्या कुरपेच्या पात्रांत तूं नाश करून उडयताय तर मागीर आमी आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मोगाळ भाव भयणीनो आमकां मेळोंक संतोष उल्हास आत्मीक घटाय ह्या संवसाराच्यो वस्तू न पयस जातात एक दीस न्हय आनी एक दीस कितलेंय आसूं दी आमचे लागीं कितलीय बरी भलायकी आसूं दी कितलेय आस्तबदीक आसूं दी एक दीस न्हय आनी एक दीस हांवें ताका सालाम मारूंकूच आसा म्हजें जालें पूण जर तर तूं देवा थंय रोंबोन आसाय मरणाच्या तणेर निमाणे घडये जाल्यार तुजे थंय आसली ती घटाय आनी संतोष दुसरो कोणूच मनीस तुका दिवंक शकना हें आमी मागोवंक जाय हर एक दीस हर एक हप्तो हर एक म्हयनो हर एक वर्स आमी जेजू बाळकाच्या कुरपेंत वाडया आनी आमची सळावळ देवा थंय घट करया देवाचो मोग आमच्या काळजांत भरपूर तरान बरोवंक आमी प्रयत्न करया आमेन. Vai nami aya atreta opondita kaltutache kanikache papa tuje दैविक पेसा kaltutache kanikache papa tuje दैविक पेसा मोगाळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगाळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका. म्हणजे बघाड बाबेनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदार देवा बापाक बांदतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पुरुषाच्या दावाक सर्वेश्वर मानून जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागताव दे आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगन आमकां बसयला तर ताच्या नांवान आमी भेटयताव तीन देणी दायळपणी मानून घे म्हूण आमी मागताव त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा आनी सर्पदेरा देवा शासनाच्या बापा सर काळी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता जिव्या बरवसाच्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण प्रगट करता तेर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अतिरेकता देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाचे सर्वे स्पराचे नावे येतात ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून निद्देनी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकांच्या बॉक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावड तसो गोड परगटोया जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडण्याची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पोय सभेचो उडास कर आनी लिओ आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत थंय आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन सुजे तिजो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्क आनी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सोसण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्सिता तशें आमची बातकां आमकां मोगोस आनी आमकां ताळणेक पळोवंक दिवं नाका सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादाय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोसपणात तेलांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल
आणि तुझ्या कुशाप्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांभाळ. तू जियेत आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय असो. तुमचे सोय एकामेकाक जेजूची शांती आम्ही दिवया. संसाराची बापाड दिले आमची काकुळट देवाची शिर्डी संसाराची बापाड दिले आमची काकुळट देवाची शिर्डी संसाराची बापाड दिले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमचे भितरूंचे म्हाका खवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिबी मोडची म्हणून तुवें येवजिले. या तुझ्या मोगाच्या येवजणे बसत आणि दिन वासनेचो यज्ञ संभ्रमण जेजूच्या नावांत आटपलेली तुझी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नाव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नाव विश्वासान वसरून सरकार तुका सस्तां वाकाडूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्याच पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसने या ख्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन हांव तुमकां धाडटा. एक बरोबर बसा. कुसुमे संग देव बरो दीस दिवंक मागता. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. आयच्या मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थ बरी शर्माव देवन आमचेर आशीर्वाद मागलो जावन आसा. मानदीक बाप रुडॉल्फ वलेरियन डिसोजा आमचो कर्मेलीत याजक कॅनडांत आपणाची गुवळीक वावर सेवा ते दिवन आसात. तुमकां सुमेस्तांक मोगाचे जायते रितीन ते जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करन आसात. प्रत्येक जण जायतीं पुस्तकां तांणी मागण्या विशयांत आनी हेर संगती विशयांत तांणी बरयल्ली आसात. हरी एका दिसा म्हणले बरें. आनी तशेंच प्रत्येक जण आयताराची शुभ वार्ता प्रगट करचे जाल्यार कार्मेल रेडियन्स म्हणले जाल्यार युट्यूब चॅनल ते प्रसार करन आसात. आनी तशेंच ह्या पुणशताक आनी तशेंच आमच्या कार्मेलीत आमच्या कर्नाटक गोंया प्रांत्याक जायतो आदार ते दिवन आसात. देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचेर सुरेस्पराचे आशीर्वाद मागल्या फादर रुडॉल्फ वलेरियन डिसोजा हांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच तांच्या सांगाता सा भेटोवणी केल्ले जावन आसात. डॉन टोनी डिसोजा आमचो तो कार्मेलीत याजक मारगांव आमच्या ब्रदर्सांक शिकोवन आसच्यात आमच्या ब्रदर्सांक तरबेतदार जावन ते सेवा दिवन आसात. देखून तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवेन देव बरें करूं. नोवेना खातीर आमी दिबी घालया. मनशांच्या भुरग्यां संगत रावनचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इसांव जियेलो. सर तरांच्या गरसांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणून हांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नावाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरसांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. मौनपणी आमच्या विविध गरजां बसत आमी मागया. इगर्जमध्याच्या गरजां बसत, पाप साहेबाच्या इराद्या बसत, सर बिस्पा आनी कार्डिनलां बसत. तांणी इगर्जमता जेजून दाखोवन दिल्या त्या वाटेन चलोवन व्हरच्याक तांकां देव आदार आनी कृपा दिवन दी म्हूण मागया. संवसाराच्या सर राज करपाऱ्यां बसत आमी मागया. शांतेच्या कुशीन मेटां काडून संवसारांत स्थापीत करचे शांती स्थापीत करचे दिशेन तांणी एकामेकाक सहकार दिवन सर लोकांच्या बऱ्यापणाक वावुरशें तांकां देव आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तां बसत, आमच्या तरणाट्यां बसत, भुरग्यांच्या शिकपा बसत आनी जे कोणें शिकप संपयलां तांकां एक बरें काम फावो जावचें बसत आमी मागया. तशेंच जायत्यांनी ह्या मिसाक तांचे इरादे दिल्ले आसात आनी हांगासर बाळक जेजू समोर तांचे इरादे व्यक्त केल्ले आसात. तांकां सर्वांक बाळक जेजू आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. सांगात आमी सर्वांनी संवसारी आनंद संवसारी संतोष लाभदान आसतना सर्गींच्या आनंदाक लबदून रावंक आनी देवाच्या सांगातपणान
वाडत वचोंक आमकां देवाचो आदार मागून घेवया. प्रार्थुया. एक भगवान जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातेनीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा श्रीगिंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची बातकां आमकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवरा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल चिकुसीचें जेजू. मरिये देवाची माया मावपणे गाती विनंती करत आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशें आदी तसोच आनी सदां सर्वथा. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशीं आदी जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशीं आदी संतता सदां सर्वथा. जेजू बाळका आमच्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. बळूक जेजू लागीं मागणें. ए अजा पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळसांचेर एकांकतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोन मागता. इतल्या बिरमतेन भरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. गडीभर मौन रावया. बाळका जेजू लागीं आमी मागले जायते उपकार आमकां फावो जाल्यात ते आमी उडासा काडया. सांगात असे साहित्यांनी आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाक अर्गां ते सावां दिल्लीं आसात तांचे पासत सोम्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. बाळका जेजूक अर्गां दिवन सांगाता मागया. ए भोव उदार बाळू जेजू मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या पंचायमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशीर्वादा खातीर तकली बागावया. सोम्या जेजू क्रिस्त तुमचे सोव्या रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर रावो, तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमीन. जेजू
Thank